Welcome to Garden of Glory. Today's word is a window into the heart of an apostle who longed to go, yet paused to pray. Romans 15 shows us that ministry is not just about movement, it's about intercession. There is power when we stand in the gap. रोमकारांक पत्र अवेसोर 15 वळी 1 ते 21. आमी जोर घोट आसाव ओसोक्त आसा तांच्यो ओसोक्तायो सोसून घेवंक आमचो कायदो. आमचीच खुशी आमी करची न्हय. भावा भयणींक भावार्थांत घोट करचे खातीर तांकां कितें बरें तें पळोवन जण एकल्यान दुसऱ्यांक मानता तें करचें. तर क्रिस्तानूय आपणाकूच मानता तें करूंक सोदलें ना. परतेंच जाल्यार पवित्र पुस्तकार बरयलोलें हें उतर ताच्या जिवितांत खरें जालें. तुका केणतात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडल्यो. जें सगळें आदीं बरोवन दवरलां तें आमचो भरवंसो उपजोवंक बरयलां. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें आमकां थीर रावंक शिकयता आनी धीर दिता. सोंसणिकायेचो आनी घोटायेचो देव तुमकां तुमचेच मोदें जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मनाची करूं. अशें तुमी एका काळजान आनी एका ताळ्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणूंक पावतल्यात. म्हणटोच जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं हाडल्यांत तशेंच देवाक मोयमा दिवचे पासत तुमी एकामेका थंय मोयपाशी जायात. होय, हांव तुमकां सांगतां, पोरजापोतींक केल्ल्यो भासावण्यो विस्वाशीपणान पाळचे खातीरूच न्हय, बगोर विदेशांनी देवाक ताचे दयाळेये पासत वाखाणचे खातीर क्रिस्त सुनोद केल्ल्या जुदेवांचो चाकोर जालो. तर पवित्र पुस्तक सांगता, ह्या पासत राष्ट्रांमध्ये तुका नावाडतलो, तुज्या नांवांच्या मानाक स्तोत्रां गितां गायतलो. आनी दुसऱ्या एका जाग्यार अशें सांगता, राष्ट्रांनो ताचे पोरजे बराबर आनंद भरीत जायात. आनी आनीक एके कडेन अशें सांगता, सोमेस्त राष्ट्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात, सर्वय पोरजांनो ताका नावाडात. त्या भायर इजायज अशें म्हणटा, जेसेचें पाळ उबें जातोलें, राष्ट्रांचेर अधिकार चलोवंक तो दिश्टी पडटलो. ताचेर राष्ट्रां आपलो भरवंसो दवरतलीं. भरवंसो दिता तो देव तुमच्या भावार्थांत तुमकां आनंदान आनी शांती भरूं. अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमचो भरवंसो ओदीक ओदीक वाडत वचूं. संपादनी पावलूचें मुणयारपण. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बरीं मनशां. भावार्थाची सारकी वळख तुमकां आसा आनी देखून तुमच्यान एकामेकाक बूद दिवंक जाता. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास करूंक देवान म्हाका हें देणें दिलां. म्हणून थोडे कडेन काळजीदारपणान हांवें तुमकां बरयलां. हें तें देवान म्हाका दिल्लें देणें. ताणें म्हाका विदेशांमध्ये जेजू क्रिस्ताचो मुणयारी केला म्हणगे यादनीक जावन शुभ वर्तमान परगडचें मुणयारपण हांव चलयतां. आनी अशें विदेशांचें समोरपण देवाक मानता तसलें
आनी पवित्र आत्म्यान संस्कारलोलें जावंक पावता. देखून हांव देवा पासत वावुरलां. ते विशीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. विदेशांक देवान खालती करूंक म्हज्या उतरां आनी कोरण्यां वरवीं जें क्रिस्तान केलां ताची मात खबर हांव धीर धरून सांगतां. म्हजे उद्देशीं ताणें व्हड व्हड खुणां आनी विजमितां केलीं आनी म्हजे सोवें देवाच्या आत्म्याची शक्ती फांकयली. अशें जेरुसलेमाक तावन इलिरिकुमा पर्यान भोंवून काडून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगोटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगोट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगोटचें न्हय हो नेम हांवें अभिमानान धरलो, कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुनयादेचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. अशें पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जाता. जांकां ताची खबर परगोट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं आनी जाणीं ताचे विशीं आयकूंकूच ना तीं समजतलीं. Maturity isn't shown in how loud we preach, but in how well we serve. Paul says, the strong must bear with the weak, not criticize, not reject, but carry. And in this, we reflect Christ, who took on our burdens to bring us hope. Our calling is not just to believe, but to build, to carry light to the places where Christ is not yet known. Let us pray. Lord, make us strong to carry the weak. Give us the heart of Jesus, who bore our pain and filled us with hope. May our lives reflect your love and declare your glory, especially where you are not yet known. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.